पाप साहेब फ्रांसिस्काचे शिकवणेचेर आदारलेली खुर्साची वाट आमी ह्या वेळार थांगतल्यो. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. प्रितीच्या भयणी भावानो, ह्या प्राचीत काळांत हांव कितें करतलों हो प्रश्न दर एक क्रिस्तांव प्राचीत काळ सुरू जातानाच आपणाकूच विचारता. आनी प्राचीत काळ ओडता बरीत करूंक वावुरता. ह्या खुर्साचे वाटेचो विशय जातलो जेजूच्या संबंधान जियोंक आडखोड जाता तें सोडून दिवन जेजू दाखयता ती वाट चलुया. आमचो पाप साहेब फ्रांसीस ओत्मीक गुरू कसो आमकां जाय तें सुचयता आनी आपल्या जिविता उदेशी आमकां उत्तेजन दिता. ताचे शिकवणेंतल्यान ह्या प्राचीत काळांत आमी कितें करूंक जाता आनी कितें सोडूं येता तें नियाडुया आनी जिवितान वेव्हारान घालूंक वावरुया. भक्तीन ह्या खुर्साचे वाटेन आमी वांटो घेवया. पयलें स्थान जेजूचेर मोरणाचें फर्मोण मागतात. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडलोय म्हूण सगळो संवसार. पाप साहेब म्हणटा, पातकाक आनी वायटाक ओडपाची ताळणी पयस दवर. जेजून खुरीस आनी मरण वाटावंक जातालें, पूण जेजू ही नाडप्याची ताळणी पयसायता आनी आप कुशीन बापाचे येवजणे प्रमाणे कश्टांक वेंग मारता. जेजून पातक्याचो मोग करून नव्या जिविताक वेंग मारूंक तांकां संदी दिली. आमच्या जिवितांतलें वायट पयसावंक आनी पातकाची ताळणी नाकारून आमच्या जिवितांत नवसरणी हाडूंक प्राचीत काळ आमकां एक संदी. हो काळ आमच्या जिविताचेर नदर मारूंक आनी वायट तें पयस दवरून नव्या जिविताक वेंग मारूंक आनी बापाचे वेंगींत परत येवंक आमकां आदाराचो. वायट संवयो पातकांत रेवळ्ळलें जिवीत सोडून कुरपेचें जिवीत जिवंक आमकां उलो. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. दुसरें स्थान जेजूच्या खांद्यार खुरीस घालतात. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. पाप साहेब म्हणटा, तुका दूख जायसोर बरी कोरणी कोर. जेजूच्या खांदार खुरीस घातलो तेन्ना कितली दूख ताका भोगली. सगळे कश्ट आमच्या बऱ्यापणा पासत जेजू सोंसता. जेजून आपल्या मुणयारी जिवितांत आपणाकूच उणें करून पोरजेक दिलें. विसव घेनासतना आपलो सांगात आनी मोग पोरजे सोबें जेजू वांटतालो. प्राचीत काळ आमच्या जिवितांत त्याग करपाचो काळ. आमचे लागीं ओगणें आसा तें दिवंक भोव सोंपें, पूण आमचे लागीं थोडें आसा तें दिवंक आमकां भोव अवघड. आमकां दूख जायसर आमी दिता, ताका खरो अर्थ आसता. आमकांच पाट करून आमकांच उणें करून आमी दुसऱ्यांक दितले तेन्ना खरो संतोश आमी जोडटले आनी एक कोरणे उदेशी प्राचीत काळ ओडता बरीत आमी करूंक पावतले. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. तिसरें स्थान जेजू पयले पावट दोरनीर पडटा. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. पाप साहेब म्हणटा, तुका पडोन वचूंक नासलोले पोरी जियो नाका. जेजून सोबार थोरांनी आमची सोडवण करूंक जाताली, पूण जेजू आपल्या बापाच्या मना प्रमाणे ही खुर्साची वाट स्विकारता. खुर्साच्या बारान पडटा खरो, पूण मनशाकोडाची चिंता. जेजू आपणे केलोले कोरणेक लागून न्हय, पूण आपल्या बापाचे रचने पासत कश्टवलो. जेजू सोमेस्तां पासत जियेलो आनी कश्टवलो. दुसऱ्याचे म्हाका पडोन वचूंक ना, दुसऱ्याची म्हाका गरज ना असलें मन घेवन जियोपाचें सोडून दिवची गरज. दुसऱ्या पासत आमी जियेता तेन्ना आमच्या जिविताचें व्हडतेपण आमी ओळखूंक पावता.
दुसरो जें कितें अनुभवता भोगता ताचेर अदीक आमचें मन दवरून आमी जियेतले तेन्ना जेजूचे नीज गोवायकार आमी जावंक पावतले. दुसऱ्याच्या सुखा दुखांत पिडींत भलायकेंत वांटो घेवंक आमकां आपोवणें आसा. म्हजेर प्रभाव पडूं वो ना पडूं पूण दुसऱ्यां पासत बरें तें करूंक देव आमकां पाठयता. Kaklut आमची कोर सोम्या. Kaklut आमची कोर. I-16 मोजे pasot. Polun makapatkan, I know Jesus God, get lost all moon gotian, gorim belial shara. चौथें स्थान जेजू आपल्या आवयक भेटता. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. पाप साहेब म्हणटा संस्कारांत भक्तीपणी वांटो घे. जेजू आपल्या आवयक भेटता तेन्ना आवयचो सांगात आनी हुस्को पळोवन जेजूक थोडें तरी समाधान भोगलें जायत. मारिया आपल्या आसण्या उदेशी आपल्या पुताच्या कश्टांत वांटो घेता आनी आपल्या पुताक बोरमोशान भरता. दर एक संस्कार जावन आसा कुरपेची जोर आनी ताचे उदेशी देव आमचेर कुरपा ओतता. भक्तीन आनी तयारेन जेन्ना संस्कारांत आमी वांटो घेता तेन्ना देवाच्या आसण्यान आनी धेण्यांनी आमी वाडटा. संस्कारा उदेशी देव आमची सेवा करता. भोव करून संदान संस्कारांत वांटो घेवन भोगसण्यो अनुभवून बापाच्या मोगाचे वेंगीत परत येवंक प्राचीत काळ जावन आसा आमकां एक संदी. जेन्ना आमी दुसऱ्याची पातकां भोगशितले तेन्ना देव संदान संस्कारा उदेशी आमची पातकां भोगशितलो. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. पांचवें स्थान सिरेनचो सिमांव खुरीस व्हरूंक जेजूक आदार दिता. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. पाप साहेब म्हणटा उपवास कोर. सिरेनचो सिमांव जेजूक ताच्या कश्टांत आदार दिवन जेजूच्या कश्टांत वांटेली जाता आनी आपणाकूच दुखोवन त्यागांतल्यान जेजूक सांगात दिता. जेजून आपल्या मुणयारपणांत जें कितें आपणाक आडकोड जाताली तें वाटायलें. प्राचीत काळांत पवित्र सभा आमकां उपास करूंक आपयता. फॉर्मायलोल्या दिसांनी तेच परी हेर प्राचीत काळाच्या दिसांनी आमचेच कुडीक थोडें जेवण खाण उणें करून घरचेवंतांच्या आदाराक पावोवंक आमकां उलो. भायलोच कुडीचो उपास न्हय बगर वायट उतरां सोडून दिवपाचो. वायटोबें आनी पातकी जिवीत जियोवपाचो. दुसऱ्यांक स्वतावपाचो. संवसारी आशेन जियोवपाचो. दुसऱ्यांचेर आड घराणें घालपाचो. रागान जियोवपाचो. कागाळ करपाचो आनी खोंती उचके काडपाचो उपास करूंक जेजू आमकां आपयता. उपासा उदेशी आमी आमकांच उणें करून दूख भोगून जेजूच्या कुस्तांत आमी वांटो घेता. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. सवें स्थान वेरोनिका जेजूचे मुखामोळ पुसता. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. पाप साहेब म्हणटा दान भेटोय. वेरोनिका आपल्या दोयाळ खोरण्यांतल्यान आपलें दान जेजूक भेटयता. मनीस सैम घेवन जेजू व्हडांतलें व्हड दान मनशा कुळाक भेटयलें. जेजून वेता थंयसर आपलो वेड बापाचो मोग पेकोवणी दोयाची कोरणी मागणें धीर आदार आनी आलाशिरो दान करचें पोरजेक भेटयलें.
गरिबांक कोण नासलेल्यांक समाजाचे देगेक आसलेल्यांक दान भेटोवंक आनी तांच्या गोरजांक पावूंक पवित्र सभा आमकां उस्कायता. दुसऱ्यांक आमी दितले तेन्ना देव आमकांय दितलो. दुसऱ्यांच्या गोरजांक आमी पावतले तेन्ना देव आमच्याय गोरजांक पावतलो. पवित्र सभेच्या वावराक आमचें दान आमी भेटयता तेन्ना आमची जबाबदारी पाडून पवित्र सभेचो वावर फुडें व्हरूंक आमी पाठिंबो दिता. बऱ्या उतरांचें आनी बऱ्या कोरण्यांचें दान दिवंक वावर. दान आमी दिता तेन्ना आमचे दयेच्या कोरण्यांतल्यान दयाळ जेजूचे आमी रूपकार जाता. दुसरो क्रिस्त आमी जावंक पावता. काकलूत आमची कोर सुम्या. काकलूत आमची कोर. 7वें स्थान जेजू दुसरे पावट दोनीर पडटा. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. बाप साहेब म्हणटा बरी खबर पोरगोट कोर. जेजू बापाची बरी खबर परगोटीत गेलो. जायत्यांनी ताची खबर मानून घेतली जाल्यार जायत्यांनी नाकारून ताका सोकला उडयलो. जेजू दुसरे पावट दोनीर शेवटतो तेन्ना परत उठ्ठा आनी बापाचो सोडवणेचो संदेश परगोटूंक फुडली वाट धरता. बरे खबरेचे परगोटणे जावंक आमकां जण एकल्याक आमच्या बावतिस्मा दिसा तावन आपोवणें आसा. देवाची बरी खबर आमी परगोटाव तेन्ना जेजूचे नीज पाटलावदार म्हूण आमी गोवायकी दिवंक पावता. बरी खबर आमी परगोडटल्यो तेन्ना भावार्थान आमी वाडटल्यो आनी भावार्था उदेशी सासणीक जिवीत आमी जोडूंक पावतल्यो. आयच्या समाजांत वायट खबरेचो प्रचार चड जाता आनी बरी खबर दोमावून उरता. जेजू ह्या प्राचीत काळांत आमकां बरी खबर परगोटून बरेपणाचें दूत जावंक उस्कायता. काकलूत आमची कोर सुम्या. काकलूत आमची कोर. आठवें स्थान जेरुजल्याच्या ओस्तोऱ्यांक जेजू बुजवण दिता. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. बाप साहेब म्हणटा मोगाची कोरणी पाळ. जेजू ह्या संवसारांत आपल्या बापाच्या मोगाचो रूपकार जालो. जेरुजल्याच्या ओस्तोऱ्यांक मोगाची बुजवण दिवन जेजू तांकां समाधानान भरता आनी तोच मोग दुसऱ्यांक वांटूंक तांकां पाठयता. क्रिस्ती मोगाचो घोवायकार जेजू ह्या संवसारांत जालो. देव म्हणल्यार मोग आनी मोग म्हणल्यार देव. मोगाची कोरणी आमी आदारता तेन्ना देवाच्या मोगान आमी वाडटा. प्राचीत काळ जावन आसा देवाच्या शीम मेर नासलेल्या मोगाचेर नियाळ करूंक आनी मोगाची दयाळ कोरणी आमच्या जिवितांत आदारूंक एक सोयेक. ह्या काळांत ओदीक क्रिस्ती मोगाची मनशां जावंक आमी वावुरता तेन्ना जेजूच्या मोगांत बुडोवन आमचें आपोवणें आमी जिवंक पावता. क्रिस्ताचो मोग आपलोच न्हय पूण दुसऱ्यांचें चिंता. काकलूत आमची कोर सुम्या. काकलूत आमची कोर. 9वें स्थान जेजू तिसरे पावट दोनीर पडटा. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. बाप साहेब म्हणटा पवित्रपणान वाड. जेजू पवित्रपणाचो सागोर आनी हेंच पवित्रपण आमी जोडूंक आमचे पासत जेजू कश्टवता. खुर्साच्या बारान सोकला पडटा पूण आपल्या दोळ्या मुखार
आमचें पवित्रपण दवरून पवित्र कुर्साची वाट तांकूंक फुडें पावल मारता. दर एका क्रिस्ताच्या पाटलावदारांक बागीवंतपण आनी पवित्रपण जोडूंक आपोवणें. आमच्या बऱ्या चिंतनां उतरां आनी कोरण्या उदेशीं पवित्र जावन आमी बागीवंतपण जोडूंक जाता. ह्या प्राचीत काळांत आमचें चिंतप, आमचीं उतरां आनी आमच्यो कोरण्यो पवित्रपणान भरलेल्यो आमी कोत्तल्यो तेन्ना जेजून आपल्या कोश्टां, मरणां आनी पुनर्जीवनपणा उदेशीं आमकां सर्गीचीं दारां उक्तीं केल्यांत. तातूंतल्यान भितर सरूंक आमी पावतल्यो. आमची कूड पवित्र आनी देव आमचे कुडीन जियेता. देखून पवित्रपणाच्यो कोरण्यो आमचे आनी दुसऱ्यांचे कुडी सोबें आदारूंक गरज. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. 10वें स्थान जेजूक विंगडो कोत्तात. पोरणी पाठ आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगळो संवसार. पाप साहेब म्हणटा, झाडयो कोरपाचें बोन कोर. जेजू आपल्या शिसां बरोबर जाय तो वेळ सादतालो आनी बापाची शिकवण ताका दितालो. हाची ताची चूक सोबे माजार सांगून ओ खोबरो करून जेजून दुसऱ्यांक लोजयेन घालूंक नात, पूण जेजूक आमचे पासत कुर्साच्या पलंगार लॉज भोगूंक पडली. आमी चाडयो करता तेन्ना दुसऱ्यांचें नांव आमी चोरून व्हरता आनी तांचें काळीज दुखयता. चाडयो करून दुसऱ्यांचें व्हडतेपण आमी इबाडटा. खोबरो करून न्हयच आमी त्या मनशाक भायर येता, बगोर ताच्यात जियेतल्या जेजूक आमी दुखयता. आमच्या काळजा मनांत दुसऱ्यांचें वायट आमी आवडेता आनी उतरांनी तें परगोडटा तेन्ना न्हयच आमी दुसऱ्यांच्या जिविताचेर आड वेता, बगोर रोचणाराक आमी मान दिनात. जेजू जण एकल्याचे कुडीन जियेता देखून दर एका मनशाक खेरीत मान आनी जागो ह्या संवसारांत आसा. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. Jézus posin Maleger bol curi Galo matiar legun Cantiamo col romum Itle gelaso Moshe nadir Jeson Kite gelaso Ave Jesus paso. 11वें स्थान जेजूक खुर्सार खेळायतात. पोरणी पाठ आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. पाप साहेब म्हणटा, धोंगेपण सोडून दी. जेजू आपल्या जिवितांत रुपणें घालून जिवंक ना. धोंगी संवय पयसावंक आनी खरे मनीस जावंक जेजू सगल्यांक आपयतालो. पूण हो बरो वावर करतना कुर्साचें मरण ताका भोगचें पडलें. धोंग्यापणा उदेशीं आमी खरीं क्रिस्तांवां जायनात, बगोर नांवाचीं क्रिस्तांवां जावंक पावता आनी अशे तरेन आमी सांडटा. धोंगे जिवीत सोत लिपयता आनी दुसऱ्यांक फटयता. धोंगेपणान जियेतलो मनीस न्हयच दुसऱ्यांक पूण आपणाकूच फटयता. रुपणें घालून जियोवपी मनीस भितरल्यान आपली मेडसाण लिपयता आनी भायल्यान आपूण नितोड म्हणून दाखयता. धोंगी संवय सर्गीचें राज जोडूंक आमकां एक आडकोडीचो फातोर. धोंगेपणान जियेतलो मनीस विस्वासघातकी वडतता आनी दुसऱ्यांक त्रासांत उडोवन आपुणूय त्रासान पडटा. धोंगेपण पयसावन आमचें खरें सैम जियोंक हो प्राचीत काळ आमकां एक सोयेक. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. 12वें स्थान जेजू खुर्सार मोडटा. पोरणी पाठ आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. थोडो वेळ आमी दिमी घालून मातसो उगत जेजू बरोबर सारया.
बाप साहेब म्हणटा मागण्यांतल्यान जागृताय सांबाळ. जायतो वेळ मागण्यांतल्यान जेजू आपल्या सांगाता वेळ सादतालो. दर वेळार बापाच्या संबंदान रावन जागृतायेन जेजू आपलें पावल फुडें मारतालो. खुर्सार प्राण सोडच्या आदीं मागण्यांतल्यानूच जेजून आपल्या बापाक उलो मारलो. मागणें जावन आसा एक धीरादीक हाथियार, जाचे उदेशी मनशा नदरेन घडोना तें लेगीत आमी घडोवन हाडटा. मागण्यांतल्यान आमी देवाक उलो मारता आनी भावार्थ दवरता तेन्ना आमकां गरज तें मेळटाच. जेन्ना मागण्यांत आमी वेळ सरता तेन्ना कसल्याय आव्हानाक, तुफानाक, अवघडायांक आनी प्रश्नाक फुडो करूंक आमकां बोड मेळटा. मागणें विणें आमचें जिवीत, आमचें क्रिस्ती जिवीत शेडमोडें आमच्या क्रिस्ती जिणेंत मागणें जावन आसा घोटाय आनी बोड. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची खोर. 13वें स्थान. जेजूक खुर्सावेलो देंवयतात आनी ताचे आवयच्या गोपान घालतात. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. बाप साहेब म्हणटा तुज्याच जिविताचेर नियाळ कोर. जेजूच्या जिविताचेर आमी नियाळ करता तेन्ना जायती प्रेरणा आनी स्फूर्ती आमकां मेळटा. जेजूची कूड मारयेन आपल्या घोपान घेतली तेन्ना मारयेन आपल्या पुताचें आख्खें जिवीत दोळ्या मुखार हाडून बापाक आर्गां दिलीं आसतलीं. संवसारी जिविताची यात्रा चलतना वेगवेगळे अनुभव आमकां मेळटात. थोडे अनुभव आमकां शिकयतात जाल्यार थोडे आमकां शिळकायतात. थोडे अनुभव आमकां फुडें वचूंक उत्तेजन दितात जाल्यार थोडे आमकां निराशेपणांत बुडयतात. त्याच खातीर दर दिसा आमी थोडो वेळ आमकांच दिवन आमच्या जिविताचेर नियाळ करूंक फावो. जें आमी बरें केलां तें फुडें व्हरूंक आनी देवाक दिनवासूंक आनी जें वायट आमच्या जिवितांत घडलां ताचेर लक्ष घालून जिवितांत नवसरणी हाडूंक देवाचोच आदार मागूंक फावो. आमच्या जिविताच्या खासगी नियाळा उदेशी जिवितांत बरेंपण हाडूंक आनी आमचो फुडार घडोवन हाडूंक आमी पावता. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. 14वें स्थान. जेजूक फोंडांत निकिपितात. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. बाप साहेब म्हणटा तुजें काळीज जेजूचे काळजा सारकें करूंक वावूर. जेजूची कूड फोंडांत निकिपिल्ली तेन्ना जायत्यांचेर घडयेक भिरांत आयली आसतली. आतां आमी कोणाचो पाटलाव करतले? कोण आमचे बगोर आसतलो? कोण आमकां राखतलो आनी बरी ती वाट दाखयतलो? जेजूक निकिपिलो म्हणटच सगलें सोंपादूंक ना. बगोर ताच्या पाटलावदारांक ताचें कार्य फुडें व्हरूंक जबाबदारी मेळ्ळी. जेजूचें काळीज मोगाळ, बोगसोण्याचें, सेवे चाकरेचें, दोयाळ, हुस्क्यान भरलोलें, मनशाळ, खालतें आदी. जेजूच्या काळजांतले गूण घेवन आमचें काळीज ताच्या काळजा सारकें करून ताचोच वावर फुडें व्हरूंक आमकां आपोवणें आसा. जेजूच्या काळजाचेर नदर भोंवडावन जेजू सारकीं आमी जातले तेन्ना जेरूल ही संवसारी यात्रा ताच्याच मोना प्रमाणें चलून आमी सुरक्षीत बासायलेल्या जिविताच्या ठिकाणार पावतले. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची खोर. Jesu Kalvar, upar kuris kadar, zalopatka boli, nirmol devasheni, itle kelaso, Moshe katir Jesu. Ave Jesus,
शेवटचे मागणे. जेजू मोगाळा एक खुर्साचे वाटेन वांटो घेवन पाप साहेब फ्रांसिस्कान दिलोल्या सोबार शिकवणेचेर आमी नियाळ केला. ह्या प्राचीत काळाचो बरो फायदो काडून शिकवण वेव्हारांत घालूंक आमकां जण एकल्याक कुरपेन बोर. आमचे कोश्ट, आडकोळी, प्रश्न, आवगोडायो तुज्या हातांत भेटोवन तुज्याच कोश्टांचेर नियाळ करून आमची संवसारी यात्रा फुडें व्हरूंक आनी आमच्या बऱ्या कोन्या उद्देशी हो प्राचीत काळ ऑर्ता बरीत आनी फळां बरीत करूंक आमकां तुज्या कृपेन बोर. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. पाप साहेबाच्या संकल्पा पासत आमचे बापा तूं सरकार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांत. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोरचे ठांय आसा. ओस्त्र्यामध्ये तूं सुदैवन सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आनी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. Jesus,